मोगा भावणानो, आमच्या दोनूय जेजून जें कितें उलयलें तें ताणें केल्लें आसा. तो सांगता की देव बापान ताका पाठयलो आनी तो आयलो. आनी हें खरें जावन आसा. तो देवाचे येवजणेन आयलोलो आसलो आनी ह्या संवसारांत तो आयलो. तो तुज्या आनी म्हज्या पासत ह्या संवसारांत आयलो. आयज संवसारांत जायतो लोक आसात. त्या सगल्या लोकांक तारण फावो जावचे पासत देवान संवसाराचो मोग केलो. आनी देव खूद ह्या संवसारांत येवंक शकना त्या पासत दोनी जेजू ख्रिस्त मनशाचे कुडीन सर्ग सांडून ह्या संवसारांत आयलो. सर्गीचो दोबाचो ताणें सोडलो आनी ह्या संवसाराचेर मनशाचे कुडी प्रमाणे तो जियेलो. धर्मदुतांचो इतिहास हातूंत सांगलेलें आसा की जेरुजालेमांतल्या जायत्या यादनिकांनी ताजेर विस्वास दवरलो. गालेस्कारांचो 3रो विसर आनी 24वे वळीन पावलू बरयता म्हणटच क्रिस्त येयसर भावार्था उद्देशी आमी नितीवणपण जोडच्या खातीर सुमर्थ आमचो बाळ शिक्षक जाली. आयज जेजू आमचो उत्तम गुरू जो शिकयणारो आसा तो जावन आसा. देवाच्या पवित्र आत्म्या वरवीं तो आमकां सगळें शिकयता. ताचे शिवाय सोत उगडापें करणारो कोणूच ना. जो पर्यंत ताणें जें कितें केलें तें आमकां समजून येना तो पर्यंत आमी ताजें उतर वाचीत रावंक जाय. ताजें उतर आमी आयकत रावंक जाय. त्या उतराची आमी समजण घेवंक जाय. आमच्या दोनूय जेजून केन्नाच आपणाक जाय तशें कांयच केलें ना. तो देव बापाचे खुशे प्रमाणे ताणें सगळें केल्लें आसलें. तो बापाची खुशी करूंक ह्या संवसाराचेर आयलोलो आसलो. हें आमकां ताज्या उतरा उद्देशी समजून येता. एकलो भावार्थ सांबाळटा पूण जो भावार्थ सांबाळटा तो एकलो आसना तर त्या वरवीं कितें तरी उत्पन्न जाता. दोनूय जेजूचेर विस्वास दवरल्या उपरांत तो मनीस ताज्या उतरा प्रमाणे सदांच चलोंक पळयता. विस्वासाचो पुरावो जावन आसा सदांकाल सोडवणदाराच्या सांगातान रावप. सोत तुमकां स्वतंत्र करता. सोत तें सोत जावन आसा. सोत हें आसा की दोनी जेजू ख्रिस्त संवसाराचो सोडवणदार जावन आसा. हें सोत आमकां पवित्र पुस्तक दाखोळ करता. पयलीं आमी ताजे कडेन येना तर आमचें थारोवण जावंक शकना. आमी पयलीं सोडवणदारा कडेन येवंक जाय आनी सोडवणदारा कडेन आयल्या उपरांत आमचें थारोवण जावंक शकता. मोगाळ भाव भयणानो, थारोवण हाचो अर्थ जायत्या जाणांक समजून येना. हें थारोवण म्हणजे कितें? थारोवण म्हणजे पातका पासून सुटका. जो पर्यंत मनीस पातकान जियेता तो पर्यंत तो पातकी जावन आसा. पूण जेन्ना तांचें थारोवण जाता तेन्ना पातका पासून तो सुटूंक शकता. ताका पातका पासून स्वतंत्रताय मेळटा. आनी ही स्वतंत्रताय फकत दोनूय जेजू क्रिस्ताच्या रोगता उद्देशी ताका मेळूंक शकता. पूण जायते जाण अशें उलोवनूय फट मारतात की हांव भावार्थी आसां. खरें पळयल्यार ते भावार्थी आसना. ते स्वतंत्र जावंक ना. ते सादे क्रिस्ती अशे मनीस जावन आसा. तर ते म्हणटा आमी पातकांत जियेनात. आमी कोणाच्या गुलामपणांत नात तर आमी स्वतंत्र आसात आनी आमी पवित्र जिवीत जियेतात. जोआचो 8वा विसर 34 ते 38 वळी प्रमाणे ते कुडीनूय न्हय आनी ओत्मीक वाटेनूय स्वतंत्र नात. ताणें आपूण आब्रामाची संसद आसा म्हूण दाखोळ केलें आनी जेजूक मारपाची वाट पळोवंक ते लागले. जो कोण पातक करता तो पातकाचो गुलाम जावन आसा. हें सोत जावन आसा. जर आमी पातक करतात आनी पातक करीत रावले तर आमी पातकाचे गुलाम जावन आसात. आमच्या मदल्या कोणेनूय जर पातक केलें ना अशें म्हटलें जाल्यार आमी दोनूय देवाक फटयता आनी ताचें उतर आमचे मदें ना जाता. कोण पातक करिनासतना रावना. जर कोणें पातक करूंक ना
जाल्यार तो देवाच्या मुखार प्रमाणीक जावन आसा. पूण पातका शिवाय एकलोच जल्माक आयलो, तो म्हणजे खुद दोनी जेजू क्रिस्त. जेजू क्रिस्त ह्या संवसारांत पातका शिवाय जल्माक आयलो कारण ताका पातकां भोगसूचो अधिकार दिल्लो आसलो. रोमकारांच्या 6व्या आविसरांत आनी 16वे वळींत आमी पळयलें जाल्यार आमकां त्या सुवातेचेर दिसता, कोण एकल्याचें आयकूंक तुमी चाकराची कोबलात करशात, तर ज्या कोणाचें तुमी सांगलेलें आयकत ताची तुमी चाकरां आसात. जावं मरणाक पावयतात त्या पातकाची, जावं नितिवंतपणाक पावयतात त्या खालतेपणाची. हें तुमी नोकत. जेजू आतां खूब हुशारकायेन काम करता. कामगार वो मानाय येता आनी दिसभर काम करता आनी सांजवेळचो वेता. पूण पूत येता, बसता, सुशेग घेता, कारण तो पूत आसा. दोनी ह्या मुखेल्याक सांगता की ते खऱ्यांनीच देवाचीं भुरगीं नात म्हणून. ते मंदिरांत आसले, पूण ते त्या सुवातेचेर चड काळ रावचे नात. इसवी सन 70 टायटसान खूब वायट काम त्या सुवातेचेर केल्लें आमकां दिसून येता. टायटस आयलो आनी सगळ्यांक ताणें गुलाम म्हणून विकले. पूत आमकां स्वतंत्र करता. आमकां पातकाचे गुलामपणांतल्यान तो वेगळें रावंक शिकयता. जायते क्रिस्ती लोक निराश जातात आनी दुख्खी जातात. सादें जिवीत ते जियेतात. तांच्या जिवितांत ते सदांच दुख्खी आसतात. तर देवाक अशे तरेन ताणें रावलेलें नाका. क्रिस्ती भावार्थ्यांनी सदांच खुशालकायेन रावंक जाय, कारण ती देवाची भुरगीं जावन आसा. पूण जेन्ना आमी हो संवसार पळयता आनी संवसाराक पळोवन दुख्खी जाता, तेन्ना आमी देवाचीं भुरगीं अशें म्हणूंक शकनात. आमी सैतानाचीं भुरगीं जावंक शकतात. आब्रामाची संसद जर आमी म्हणटा, जाल्यार आमी आब्रामाच्या उतरा प्रमाणें करतले आसले. ताचें उतर आमी सांबाळटले आसले. हेंच तो तांकां सांगता. जुदेव म्हणटाले, आमी आब्रामाचे वंश जावन आसा. आब्राम आमचो बाप जावन आसा. मोगाळ भाव भयणांनो, आब्रामाच्या संसदे प्रमाणें वागनासतना सैतानाच्या संसदे प्रमाणें वागता तो सैतानाचो जावन आसा. सैतान खुनी आसलो, फटकिरो आसलो. ताची सगळीं कामां वायटूच जावन आसलीं. पूण आब्रामाची कामां वायट नासलीं. जो कोण आब्रामाचो पूत आसा तो आब्रामा प्रमाणें चलतलो आसलो. पूण आब्राम हो देवाचो भुरगो जावन आसलो. देवान ताच्या जिवितांत जी बासावणी दिली ती ताणें पाळली आसली. आनी तो ह्या वेळार तुका आनी म्हाका पळयता. आमचें जिवीत तो जाणा आसलेलो देव जावन आसा. जेजूचो जल्म आंकवार मारये पासून नाकारतात ते सैतानाचे लोक जावन आसा. तो आंकवार मारयेगे जल्माक आयलो. जें बाकीत पोरण्या घरांत केल्लें आसलें तें पूर्ण करच्या पासत तो आयलो. तो तुजो आनी म्हजो मोग करच्या पासत पातका विणे ह्या संवसारांत आयलो. पातकी मनीस देवाक पळोवंक शकना. जर ताचें पातक तशेंच आसा जाल्यार देवा पासून तो पयस वेता. पूण जांचीं पातकां भोगसल्यांत ते देवाचो मोग चाखूंक पळयतात. सैतानाची खुशी आनी देवाची खुशी हातूंत वेगळोसार ते करूंक पळयतात. आयज सुद्दां आमकां जायते ह्या संवसारांत लोक दिश्टी पडटात. तांचीं कामां सगळीं वायटूच जावन आसा. देव तो देवूच जावन आसा. ताका सोर करणारो आनी कोणूच ना. बाप तो बापूच जावन आसा. ताच्या थंय कांयच उणेंपण ना. जें कितें तो करता तो सगळें बरें तें आनी उत्तम तेंच करता. जेजू तर त्या धर्मीक वडिलांक म्हणटा, तुमी सैतानाचे जावन आसात. म्हणून आयज जायते लोक देवाचीं भुरगीं नात. दोनया जेजूचेर विस्वास जर मनशान दवरलो तर ते देवाचीं भुरगीं जातात. जेजूच्या ह्या उतरां वरवीं तांचो राग आनिकूय वाडत वेता. आनी जेजू आपणाचें खरेपण परगट करीत रावता. तो आपल्याचें खरेपण संवसाराक दाखोळ करता. जेजू देवासान आयलोलो
देवाचो पूत जावन आसा. आनी जीं देवाचीं भुरगीं आसात तीं जेजूचें उतर आयकनासतना रावना. देवाचीं भुरगीं देवाचें उतर आयकतात आनी खुशाल जातात आनी ओत्मीक जिवितांत वाडटात. तांकां संवसाराचें कांय पडून वचूंक ना. तीं संवसाराचीं न्हय. संवसाराचो तीं द्वेस करतात. पूण जांकां देवाचें उतर बरें लागना तीं संवसाराचीं जावन आसा. संवसाराच्या मोगान तीं पडलेलीं आसा. संवसाराच्या दास्तींनी तीं पडलेलीं आसा. फुडें कितें जातलें हें तीं चिंतीत रावता. पूण भावार्थ्यांक फुडें कितें जावचें आसा हाजेर कांय चिंतपाची गरज ना. देवान आदी फुडेंच तांच्या पोसार सगलें करून दवरलेलें आसा. जुवांचो 8वो विसूर 46 ते 48 वळी प्रमाणें ताच्या देवपणाचें हें एक व्हड सोत आमकां पळोवंक मेळटा. जर तांचे कडेन ताच्या विरुद्ध एक जरी पुरावो आसलेलो जाल्यार ते ताचो उपेग करतले आसले वो करून घेतले आसले. ते रागापरीत जाले. ते कितें म्हणटात तें आमी पळोवया. ते ताका इतल्या वायटपणान पळयतात की ताचो त्याच वेळार घात घेवंक ते पळयतात. ताका जिवो मारूंक ते पळयतात. ताच्या मनांत खुना संबंदी येवजण येता. पूण जेजूच्या मनांत फकत मोग आसा. तो तांच्या पासत आयलोलो जिवो देवाचो पूत जावन आसलो. तो म्हणटा जुवांच्या 8व्या विसरांत आनी 51व्या वळीन सोत तें सांगता, जो कोण म्हजें उतर सांबाळटा तो केदींच मरचो ना. तो तांकां सासणाचें जिवीत दिवंक पळयता. हें सासणाचें जिवीत आयज तुका आनी म्हाका फावो जाल्लें आसा. हें फकत दोनी जेजू क्रिस्त आमकां दिवंक शकता. आब्रामान दोनी जेजूक केन्ना पळयल्लो? पोरण्या कारणांत जेन्ना ह्या लोकांक देवान दर्शन दिलें तेन्ना ताणें दोनी जेजूक पळयल्लोच आसलो. जरी जेजू देव बापाच्या सांगाता आसलो तरी तो कुडीन पोरगट जावचो आसलो. जुवांच्या पयल्या आविसरांत आनी 18व्या वळीन कितें म्हटलेलें आसा हें आमी पळोवया. देवाक कोणें केदींच पळोवंक ना म्हूण बापाच्या गोपान आसा ते एकल्याच पुतान ताची वळख दिल्या. जरी आब्रामाची कूड त्या सुवातेचेर पुल्लली आसली तरी सुद्दां आब्राम मरूंक नासलो. तो देवाच्या सांगाता आजीर आसलो. जेजू हें आमकां सारकेंच कळीत करता. लुकाच्या 20व्या आविसरांत जेजू म्हणटा, आब्रामाच्या पयलीं हांव आसा आनी आसलो. मोगा बाबणानो, ह्या सुवातेचेर तो म्हणटा आपूण आब्रामाच्या पयलीं आसा. तो यहोवा जावन आसा. तो सोर पदवेदार देव जावन आसा. जुदेवांक हें समजलें ना. ताका लागून ते देवाचें उतर केदींच समजूंक शकले ना. ताज्या विशीं ते वायटूच चिंत्ताले. ताका ते देव म्हणून मानूंक तयार नासले. कारण जर आमी मनशाक देव म्हटलो जाल्यार देवाचें कितें अशें ते समजताले. जेजून आपणाक देव केलो अशें ते समजताले. पूण खरोच तो देव जावन आसलो. ताजे थंय जें कितें घडटालें तें देवा सावन घडटालें. मोगा बाबणानो, आयज ह्या वेळार देवाच्या उतरांचे नियाळ करात. देवाच्या उतरान पळयात. देव ताच्या उतरा वरवीं तुमकां कितें तरी कळीत करूंक सोदता. तो तुमकां कितें तरी शिकोवंक सोदता. तो तुमकां ताच्या उतरां वरवीं घोटाय दिता. आयज जायतो संवसारांतले लोक दुकान आसात. कित्याक दुकान आसात? तांचेर दुयेंस पिडा आयिल्ली आसा त्या पासत. ही दुयेंस पिडा तांचेर कित्याक आयली? तर तांणी केल्ल्या पातका उद्देशी ती आयली आसूंक शकता. कारण पातक जो कोण करता ताका मरण हें फावो जाता. हें पवित्र पुस्तक बायबल आमकां सांगता. दोनी जेजू क्रिस्त पातक काडूंक ह्या संवसारांत आयलो. आमची पातकां ताणें आपणाचेर घेतली. खुर्साचेर मरूंक तो तयार आसलो आनी शेकी ताणें तुजी आनी म्हजीं सगलीं पातकां त्या खुर्साचेर व्हेलीं.
कित्याक मोगा बाबणानो, आमी बरे आसले म्हणून तो आयिल्लो ना. आमी कितें तरी बरें केलां म्हणून तो आयिल्लो ना. आमचें जिवीत सगलें पातकान बुडोवन गेल्लें त्या पासत तो आयलो. आयज संवसारांत सगल्यो रिती चाली लोक करतात. ते दोनया दोनया म्हणटात, पूण तांचें मन आनी काळीज खंय आसा हें तेच जाणा. तांच्या दोळ्या मुखार मनशांनी आतांनी आपल्या केल्ल्या काम आसा, पूण रोजनार देव तांच्या दोळ्या मुखार ना, कारण ताणें संवसाराचो मोग केलो. संवसारांत आसलेल्या वस्तूंचो मोग ताणें केलो. देवान दिल्ले कायदे ताणें मानून घेवंक ना. त्याच पासत आयज मनशाच्या जिवितांत वायट येवंक शकता. सगले तरेच्या वायटान मनीस आपलें जिवीत सदांच चलयता. मोगा बाबणानो, वायटान जर तुमी जिवीत सारलें जाल्यार तुमकां शांती मेळटली. संवसारांत बरें करपी लोक जायते जाण आसात, पूण ते संवसारा प्रमाणे चलतात. देवाच्या उतरा प्रमाणे चलणारे ते नात. त्याच प्रमाणे तांकां शांती मेळूंक शकना. ते सदांच आपल्याची येवजण घेवन पळयतात. आयज ह्या वेळार दोनी जेजू क्रिस्त म्हणटा, तुजी येवजण कितें आसा? तूं कितें करूंक पळयता? तुज्या पातकानूच तूं रावूंक पळयता, काय तूं आपल्याक मानूंक तयार आसा? संवसाराच्या लोकांक शांती ना. सदांच ते दुकान आसा. पूण भावार्थ्यांक आयज व्हड शांती फावो जाल्ली आसा, आनी ती शांती दिणारो फकत दोनी जेजू क्रिस्त जावन आसा. जेजू क्रिस्त वाट, सोत आनी जिवीत जावन आसा. जेजू क्रिस्ता उद्देशींच आमी देवाक पळोवंक शकता. देवाक केदींच कोणेंच पळोवंक ना. हें पवित्र पुस्तक बायबल आमकां सांगता. आमी जें कितें पळयता तें देव नासून मनशाच्या हाताची कामां जावन आसा, आनी आयज मनीस तांकांच देव म्हणटा. खरेंच मोगा भावा, मोगा भयणी, तूं जायतें शिकला, जायतो तूं शिकला. आयज तुज्या दोळ्या मुखार देवाक तूं वाखाणटा. तुज्या दोळ्या मुखार कसले देव आसात? जिवंत आसात? ते रोसनार जावन आसा? आयज हे प्रश्न आमी आमकांच विचारुया. आयज मनीस सगल्या तरेच्या पातकान पडटा, आनी तो म्हणटा, आपणें कितें पातक केलां? हें तर संवसारा प्रमाणे करूंकूच जाय. अशें केलें जाल्यार मनशाक शांती मेळूंक शकता आनी सासणाचें जिवीत मेळूंक शकता? ना. आयज जायत्यो घडण्यो आमकां वर्तमानपत्रांनी वाचूंक मेळटा. कोणें कोणाचो खून केलो, कोणें कोणाक मारलो, कोणें पचडपण केलें, कोणें आनीक कितें केलें. असल्यो जायत्यो गजाली ज्यो तुमकां खबरूच आसतल्यो, त्यो हांवें सांगपाची गरज ना. हें इतलें वायट काम केन्ना दोनया जेजून केल्लें आसा अशें तुमी जाणा? दोनी जेजू पुनर्जिवंत जालो. तो स्वर्गाचेर चडलो, आनी तो नव्यान येवचो आसा. तुका आनी म्हाका व्हरूंक तो येवचो आसा. आमी ताजे सांगाता वचूंक तयार आसूंक जाय. आमची वायट कामां आमी सोडून दिवंक जाय. मोगा भावपणानो, देवाच्या उतरांत कांयच मिसळ ना. देवाचें उतर तें देवाचेंच उतर जावन आसा, आनी जो कोण तें पाळटा ताका देव आपली बेसांवां दिता. आयज जरी जायत्यो अडचण्यो तुज्या जिवितांत आसत, तुका राग आयला जायत, तुजी शांती बिगडल्या जायत, तुज्या घरांत व्हड मारामारी जाल्या जायत, तुमी झगडल्या जायत, तर मोगा भावबणानो, आमची शांती आमी बिगडोंक दिवची न्हय. आयज ह्या वेळार आमचो पूर्ण भावार्थ आमी दोनया जेजू क्रिस्ताचेर घालुया, आनी आमी आमचे सगल्यो चुक्यो गुन्यांव आमी ताका कळीत करुया. तर मोगा भावबणानो, ही कार्यावळ तुमकां कशी लागली, आनी आयज तुमची कितें गरज आसा, आनी तुमची कसली मागणी आसात, आयजूच तुमी चीट बरयात आनी म्हाका कळयात. हांव तुमच्या पासत मागणी करतलों. मोगा भावबणानो, ही कार्यावळ आमी हांगा सोंपोवया, आनी फुडले कार्यावळी आमी परत मेळोया. तर ह्या सुवातेचेर आयकात सोबीत आवाजान हें एक गीत.